डुकरकोण कालेचे हे काव्यश्री कुर्से. काव्यश्री कुर्से ह्या तरणाट्या चलयेक ल्हानपणांत पायलट जावपाची आवड निर्माण जाली. देखून 21 वर्सां पिरायेचेर काव्यश्रीन आपले हे सपन पुराय केला. उच्च माध्यमीक मेरेनचे शिक्षण गोंयांत पुराय केल्या उपरांत काव्यश्रीन महाराष्ट्रांतल्या बारामती विमान प्रशिक्षण केंद्रात वट्ट 200 वरांचे प्रशिक्षण यशस्वीपणान पुराय केले. 1st to 4th म्हणल्यार सरकारी प्राथमिक विद्यालय देवनामळ, त्याच्यानंतर गव्हर्मेंट हायस्कूल काले टिल 8th and 9th and 10th सर्वोदय एज्युकेशनल सोसायटीज हायस्कूल. मागीर मुखाल्लें शिक्षण आणि आफ्टर 12th आय जॉयन्ड फॉर द एविएशन. खंय तें? पयली ग्राउंड कोचिंगा लागून दिल्ली गेले. आफ्टर क्लियरिंग ऑल द पेपर्स आय जॉयन्ड फॉर फ्लायिंग इन बारामती रेड बर्ड फ्लायट ट्रेनिंग अकॅडमी. जेन्ना ल्हान आसलें तेन्ना म्हाका पप्पा सद्दां असो म्हणटालो विमान बीन दाखोवन की तूं बी व्हडलें जातकीर पायलट जा. आनी अशें तेणें म्हाज्या मनान इच्छा स्टार्ट केली की तूं बीन व्हडलें जातकीर इतले वयर वचपाक मेळटलें अशें सगळें म्हणप. आनी तो असो फकाणां करतालो की आपूण घरा मुखार एक जागो घेता, प्लेन ग्राउंड दवरतलो, तूं थंय लँड कर, लोकां सगळें अशें इंटरवाल म्हणून सोड आनी तूं यो घरा कडेन च्या बी पी आनी वच म्हणून. सो स्टार्टींग थंयच्यान जाली. तेन्ना इतलें सिरियस कांय नासलें, बट जेन्ना टायम येयलो डिसायड करपाचो तेन्ना लायक अशें खूब सर्च बीन केलें आनी कळ्ळें की खूब खर्च आसा आनी अशें खूब पेशन्स जाय, खूब डिसिप्लिनीन रावपा पडटा, सगळें कळ्ळें. तेन्ना डिसायड केलें की हय हांव करतलें. तेका अशें टायम पिरियड म्हणून ना, 200 hours ऑफ फ्लायींग कंप्लीट करपाक पडटा. ते 2 वर्सान बी जावपाक शकता आनी 3 वर्सां बी लागपाक शकता. फर्स्ट 0 hour to 200 hours कितलो टायम लागपाक शकता. लायक थोड्या लोकांक 1 वर्सान कंप्लीट जाता, थोड्या लोकांक 2 वर्सां लागता, 3 वर्सां लागता. अशें ट्रेनींग म्हाजी सगळी फ्लायिंगान जाल्ली आसा. जेन्ना हांवें पप्पाक सांगलें की पळय तुजें सपन आसा तें म्हाका खरें करपाक जाय, म्हाका पायलट जावपाक जाय, ही वॉज लायक की ओके म्हाका कांयच इशू ना. जर बँकान लोन सँक्शन जाता जाल्यार म्हाजे कडल्यान कांयच प्रॉब्लम ना, यू आर रेडी टू गो. बट मम्मी थोडी मुखार फाटी जाताली की नाका इतली रिस्क घेवपाक अशें जाताली. बट समहाव पप्पान तिका मनयलें आनी आय वेंट फॉरवर्ड. खूब अशें पिसफूलशें आसलें. लायक हांव सगळें विसरलें. इतलो वयल्यान इतलो सुंदर व्यू आशिल्लो की हांव सगळें विसरलें. इट वॉज अ व्हेरी हॅप्पी एंड व्हेरी लायक अशें म्हाका लायफ टायम याद उरतलें. फर्स्ट जी म्हाजी फ्लायट आसली ती ट्रेनींग फ्लायट. दिसता की हांवें जी हार्डवर्क केलें, सगळें केलें, तें सगळें आतां इन द एंड इट्स ऑल वर्थ इट. सक्सेस जालें. येस. सरावंड युअरसेल्फ विथ पॉझिटिव्ह पीपल हू पुश यू टू डू थिंग्स. लायक तुमकां आनी फॉरवर्ड वचपाक तुमकां हिम्मत दितले आनी सपोर्ट करतले. काव्यश्री पायलट जावचे ही आमची इत्सा आशिल्ली आनी ताणें ती पुराय केली अशें काव्यश्रीचे पालक सांगतात. ते खूब खुशी दिसलें. इतलो खर्च केला सुद्दां एक समाधान मेळ्ळें आमकां. अशें गेले आमी वचपाक मेळना न्ही, थंय भितर सुद्दां आमकां एंट्री दिना. तरी पूण एक हातूंत बरें दिसलें आमकां. एक खुशी आसा ते हे केलां म्हणून वयर. आतां तेजी कुशीन बसतना तेणी उड्डाण केलें तुमकां बसयलें बेश्टें? हय, एक राउंड मारलें तें बरें दिसलें आमकां. म्हाका पयलीं भंय दिसलें आनी खूब म्हळ्यार खूब खुशी म्हाका रडपा येयलें. आमचे चल्लिगाय ही अशी चलयता अशें म्हणून खूब खुशी जाली. हांव केन्ना पयलीं हांव खूब भिल्लें इतकें रिस्क आसा आनी फायनान्शियली इतले हे आसा, खर्च करपा पडटा, सगळें आमचेर जाता काय नाय, बेश्टे आमी मुखार वचून मागीर मदये अशी बंद करपा बरें दिसना. तेका लागून हांव भिल्लेलें. पण आतां ती सक्सेस जाली नंतर आतां कांय ना, आमी आज फाल्यां कशें रीण काबार करपाक शकता, तूं इतलें वयर सरलें म्हणून आमकां खूब खुशी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार.